सांब पावलान फिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. म्हजे विशयांतलो तुमचो हुस्को तुमी क्रमेण जीव करूंक शकल्यात देखून म्हाका सोम्या थंय भोव चड संतोश भोगता. निजाकी तो हुस्को तुमकां सदांच आसलो, पूण तो दाखोवचो संदर्भ तुमकां मेळोंक नातलो. म्हजी गरज संपली म्हूण हांव अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसान तरी सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर्व परिस्थितींनी दादोशी जेवंकी आनी उपाशी पडोंकी हांव शिकलां. गरजे तितले आसून जियोंचें वा अडचणींत जियोंचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेले जावंक तुमी फुडें सरल्यात. हें तुमचें थंय आसा तें बरें मोन दाखयता. फिलिपेकारांनो, सुवार्ता प्रसार केल्ल्या त्या सुरविल्या दिसांनी हांव मासेदोनियांतलो भायर सरून वेताना तुमी मात्र म्हाका पावल्यात म्हूण तुमीच जाणात. जशें म्हज्या लाभांत तशें म्हज्या नश्टांत तुमी मात्र वांटेली जाल्ल्यात. कित्याक तेसलोनिकांत हांव गरजेंत पडलेल्या वेळार लेगून तुमी 1-2 फावटी म्हजे कुमकेक पावल्यात. तुमच्या दान देण्यांक हांव आशेवन आसा म्हणून न्हय, बगार तुमच्या वहिवाटांत तुमी लाभ जोडी जाय म्हूण म्हजी आशा. म्हाका जाल्यार गरजे पुरतें आसा आनी हांव येदोळूच दादोशें जालां. तुमी एपाफ्रोदिता मुखांत्र म्हाका धाडून दिल्लें मेळ्ळां, उपरांत म्हाका कांयच उणें ना. तुमचें तें दान एक स्वादीक कानीक, देवाक मानता तसलें आनी स्विकार फावो जाल्लें बलिदान म्हणयेत. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेले धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेव नसलता तो मनीस भागी. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेव नसलता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. ताची संतत पृथ्वेर बलिश्ट जातली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेव नसलता तो मनीस भागी. उदारपणान उसणें दिता तो मनीस सुखी. प्रामाणीकपणान तो आपलो वेव्हार करता. तो केदींच दंडलचो ना. नितीवंत मनशाचो उगडास ससनाक उरतलो. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेव नसलता तो मनीस भागी. ताचे काळीज दृढ आसा ताका भिरांतच ना, कित्याक आपल्या दुस्मानांचेर तो बेगीनच जैत व्हरतलो. उदारपणान तो दुबळ्यांक दिता. ताचे प्रामाणीकपण सदांकाल थकता.
तो बलिष्ठ आणि मान बहुमान ताका मेळटा. श्लोक. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो मनीस भागी. सांगलोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारी ग्रेस्त खाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनेतिसो तो व्हड संगतींनी अनेतिसो. जर फडकिरे ग्रेस्त कायेचे चलवणेंत तुमी पातयेनेचे झाले नात, तर खरी ग्रेस्त काय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आणि जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे झाले नात, तर तुमचेच मन कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. दुडवाक लबदले फारिसेव हें सगळें आयकून जेजूक हांसा लागले. देखून तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आपूण नितिवंत म्हूण मनशा मुखार दाखयतले, पूण देव तुमची अंतस्करणां बरो जाणा. कित्याक मनीस अति मोलादीक म्हूण लेखतात तें देवाक कांटाळ्याचें. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.